Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. देवाचे सामर्थ्य, जेसू ख्रिस्ताचा मुख, पवित्र आत्म्याची कृपा आमच्या सांगत आसा. आणि ती कृपा घेऊन आम्ही चालतो. ती कृपा घेऊन आम्ही चालतो. ती कृपा घेऊन आम्ही चालतो. आम्ही या संसारात जेची कृपा घेऊन तसा. आम्ही या संसारात जेची कृपा घेऊन चालतो. आम्ही या संसारात जेची कृपा घेऊन चालतो. सगळी जाणं देवाक वाखाणात. देवाक वाखाणात. लेबेजे केत्रामासो. En la buhasa katala bahantanama. Elegeze ketere beri beri. O सामर्थ्यशाली देवाचं मुकुट माझ्या माथ्यावर असा. रिवेदेने केत्र मुहासा कठाला बला. सामर्थ्यशाली देव माझ्या भीतर राहता. लेबे दोनो मोना खाताला बोसे. सामर्थ्यशाली देव माझा उसवाड असा. लोजा खाताना मना मना. ओ तो असताना मग कसलीच काय बेराजना. लोबो द्रामास्तिके. ओ तो माझे जीवित असे दार जाऊन असा. ओ लाभांताना माना खाताला बोरे. तो माझ्या जीविताचं आसरो असा. लाभासा खाताला बुआंताना. तो माझे सोबी सुंदर घर असा. हालेलुया. 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 सर्वेश्वर जेजूची कृपा माझ्या सांगत असा. ओ हालेलुया. प्रेबा दिगे दोरोबो सोखो. इद्रबो सकठाला बांताना. देवाच्या सामर्थ्यावर बी आऊन एकटा. देवाच्या सामर्थ्यावर बी आऊन चालता. लोबो दाना माना खाताला बोरे. रेदेन 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 सोको थोरो. देवाच्या सामर्थ्यावर बी आऊन चालता. लाभा देणे मेने खेते रे बेसो. देवाच्या सामर्थ्यावर बी आऊन चालता. लाभा देणे खेते रे बेसो. इंद्र बरो खांदर बरो खातला बरो लंदर बरो सीतर बरो. ओ shakatalabla bla bla bla. Shikit levent lamantros tokotro. In labandra bu ashakatala. देवाची कृपा, देवाची जाणीव आहे माझ्या भीतर असा. अहो सुंदर रचला देवाच्या उतरावरवी. अहो सोबीत रचला देवाच्या उतरावरवी. अहो सोबीत काय नेटला देवाच्या उतरावरशी. रेबेन देने मेने मेने. त्याची उतरा माझ्या जीविताक वाट सांगसा. त्याची उतरा माझ्या जीविताक उजवाड सांगसा. त्याची उतरा माझ्या जीविताक आसरो सांगसा. तो म्हाका केन्नाच खाला पडोंक दिना. केदीच म्हाका खाला पडोंक दिना. लोबांताना त्याचो उपकार माझ्या तोंडाचेर केला. लेबेंदाना म्हणून खुदरोजे. इन लाबोतना मासा काताला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. किरीस भाशेन ह्या दिसांनी आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या सांगाताक घेवन चलता. आनी आजचो 54 डे आमी पवित्र आत्म्याची एका एका उतराचेर जाणवाय घेता. आनी पवित्र आत्मा आमकां सामर्थ्यान बदला. काल आमी नियाळ केला एक चॅप्टर ज्या वेळार पेद्रू एक चॅप्टर 5 वर्स 15 पेद्रूची सावळी पासून पडल्या थंय मिलाका जातले. आनी कशा भाशेन पेद्रूची सावळी इम्पॉर्टंट आसली. हांवें तुमकां कालच्या कालच्या तुमच्या जे कितें आमी मागणी करयाल्यो तेतून तुमकां सजमावल्या जाणवाय दिली. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. कितें भाशेन आयच्या देवाचें उतर जावन आसा Acts chapter 4 verse 29 and 30 and 31 ह्या 3 वस्तूचेर आमी नियाळ करतले. हालेलुया. सगळीं जाणां म्हणा, जेजू तुजी उतरां म्हाका बलिश्ट करता, तुजी उतरां म्हजी भूत उक्ती करता, तुजी उतरां तुज्या सर्गीच्या राज्यांत म्हाका व्हरोंक मदत करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी थंय अशा भाशेन बरयलां Acts chapter 4 verse 29. आनी आतां सर्वेस्परा ताचे धमकावण्यो तूं पळय आनी काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटून तुज्या सेवकाक निर्मी. आमेन. कितें म्हणटा? सगळीं जाणां म्हणत, कित्याक तुमी एक सेवक जावन आसा. सो तुमचो एक हात वयर उबारात आनी देवाक म्हणत, आनी आतां सर्वेस्परा ताच्यो धमकावण्यो तूं पळय आनी काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटून तुज्या सेवकाक निर्मी. आमेन. हालेलुया. सो हांगा देवाचे सेवक सर्वेस्पर लागीं मागतात. कितें मागतात ते पळयात. ते मागनात आमचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जावनी, आमकां सगळे फायनान्शियल प्रॉब्लेमांसून भायर काड, आमच्या भुरग्यांका राख, आमच्या भुरग्यांका सांबाळ, आमच्या भुरग्यांका स्टडी सारकी करना, तांकां स्टडी सारकी, अशें कांयच मागनात बाबा. पूण हय जे सेवक आसात ते डिफरंट मागतात. हालेलुया. सो तुमी देवाचे सेवक आसात त्या वेळार तुमी देवाची जी कितें मागणी आसा ती त्या भाशेन मागोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पयलें म्हटल्यार सेवक जो देवा मुखार आसा तेणी केदीच आपली पर्सनल प्रेयर, पर्सनल मागणी देवा लागीं ठेवची न्हू. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मोतीन धरा, जर तूं देवाचो सेवक आसाय जाल्यार तुजी खाशा मागणी देवा मुखार दवरची न्हू. कित्याक जाणा, तुका लागून कोण तरी तुज्या लागीं विनंती करता आनी तुका देवा लागीं मागोंक सांगता. देखून जेजू क्रिस्तान तुका दवरला आपलो सेवक म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. सो पयली तुजी वस्त जावन आसा दुसऱ्यान पासत प्रेयर करप आनी उरला जाल्यार तुजे पासत प्रेयर करप. आमेन. प्रेयर म्हटल्यार मोगाच्या बाबतींत हांव सांगता दुसऱ्यान पासून मागप. जायते पावटी आमी आमचे पासत मागता न्हय म्हूण दुसऱ्यान पासत. आनी हय कितें म्हटलां पळय, ज्या वेळार तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी पवित्र आत्म्यान भरोन ज्या वेळार तूं मागताय ना, तर तूं तुजी प्रेयरची जी लेवल आसा ती त्या लेवलार वयता, जी हाय लेवल आसा पळय. हय कितें म्हणटा? सर्वेस्पर ताच्यो धमकावण्यो. कोणाच्यो धमकावण्यो? सैतानाच्यो धमकावण्यो तूं पळय. हालेलुया. आनी काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटून तुज्या सेवकाक निर्मी. इतलें पावरफूल उतार आसा. ज्या वेळार तुमकां तुमच्या लायफान कितें जर तुमकां सेवकाई कोण करूंक दिना, वा सेवकाई लागीं तुमकां वचोंक दिना, वा तुमकां सेवकाईक आडखळ जाता, वा तुमच्या डेलीचे मागणे करूंक आडखळ जाता, वा तुमचे डेलीचे प्रेयर जायना, बेस्ट उतर जावन आसा Acts chapter 4 verse 29. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्पर देवा ताचे धमकावणे तूं पळय आनी काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटून तुज्या सेवकाक निर्मी. हें डिक्लेरेशन आसा. सो मेन्शन करा डिक्लेरेशन म्हणून थिंगा. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तुमी प्रेयर करता त्या वेळार हें तुमचें बाय हार्ट जावंक जाय. सर्वेस्पर देवा ताचे धमकावणे तूं पळय आनी काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटून तुज्या सेवकाक तुमचें नांव घालचें निर्मी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचे सेवक म्हटल्यार जाल्यार देवाच्या उजव्या हातीक आसतात. आमेन. जे कोण देवाचे सेवक आसात ते देवाच्या उजव्या हातीक. आतां देवाचे सेवक म्हटल्यार कितें? तो फकत देवा पासत आनी देव ताचे पासत. तांणी फकत देवाची सेवा करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. वा ताका फकत देवाची सेवा करूंक येता. हालेलुया. ताका म्हणटा सेवक. हालेलुया. काल तुमकां हांवें कशे भाशेन सांगलेलें, एक सावळीची इम्पॉर्टंट मोगाच्या बाबतींत कांयच ना.
आयज तुमकां जाणा कालचे सांगलेले 6वी म्हटल्यार ताका कितेंच व्हॅल्यू ना आमच्या लायफान. खंयच्याच 6वेंतान कोणाक कांयच मेळोंक ना, वा खंयच्याच 6वे उद्देशी कोणाक कांयच जायना, वा खंयच्याच 6वे उद्देशी कोणाक कांयच बरेंपण मेळना जाल्यार जर देव तेंच्या भितर आसा, जेजू क्रिस्त तुज्या जर भितर आसलो जाल्यार तुजें जिवीत जर जेजू क्रिस्ताचें आसा जाल्यार 6वी पासून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मिलागा करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो हेंच जावन आसलें देवाच्या सेवकांका निर्मूल ताचे उतर. प्रेज द लॉर्ड. आनी 39 पळयत कितें म्हणटा. आनी तुज्या पवित्र सेवका जेजूचे नावी पिडा काडून उडोवंक आनी अचर्य आनी खुणा कळून तुजी पदवी दाखय. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा. आनी तुज्या पवित्र सेवका जेजूचे नावे पिडा काडून उडोवंक आनी अचर्य आनी खुणा करून तुजी पदवी दाखय. सो बाबा हें प्रेयर जावन आसा जे दर एका सेवकान Acts chapter 4 verse 29-30 हे दोनूय मोगाच्या बाबयनांनू तुमचे बाय हार्ट आसूंक जाय. तुम्ही जितली वे टू हेवनान ग्रुपाचेर आसात तितल्या जाणांक हें प्रेयर बाय हार्ट आसूंक जाय. डेली तुमच्या जिवितान डिक्लेरेशन करच्या आदी वा डिक्लेरेशन केल्या उपरांत हें म्हणूंक जाय बाबा. आनी सर्वेस्परांत अशें धमकावणे तूं पळय आनी तुजे आनी काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटून तुज्या सेवकाक निर्मी आनी तुजी पवित्र सेवका जेजूचे नावेन पिडा काडून उडोवंक आनी अचर्य आनी खुणा करून तुजी पदवी दाखय. कित्याक जाणा बाबा तेची पदवी तेच्या पदवे बगर आमकां कांयच करूंक जायना, वा तेच्या पदवे बगर आमकां कांयच करूंक येयना बाबा. सो तेची पदवी आमच्या लायफान आसणें गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या बाबयणांनू पळयात बाबा तुम्ही देवाचे सेवक आसात. सो सगळ्या लोकां भाशेन तूं ना आसाय. ज्या वेळार तूं देवा तुवें थारायलें न्हू ना हांव कितें तरी मिस्टेक करता, हांव म्हजें जिवीत देवाक समर्पण करता. सो इतले दीस इतलीं वर्सां हांव म्हजे पासत दियालो, आतां रावलेलीं वर्सां देवा पासत जियेन. तूं ज्या वेळार समर्पण करताय त्या वेळार देव तुज्या जिविताची जबाबदारी घेता आनी तुका स्पेशल एक जागा दिता. ती म्हटल्यार ती सेवकाची जागा. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुमकां सदांच मोतीन धरा. तुम्ही सदांच सेवक एक दिसाचो आसो वा एका सेकंदाचो आसो, सेवक ह्यो सेवकूच आसा देवा. आमेन. तेणी 1 मिनीट सेवकाई करूं वा 20 वर्सां सेवकाई तरी तो सेवक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सेवक म्हणून मोगाच्या बाबतीन सगळ्यांका बरें दिसता. तो देवाचो सेवक आसा, तो देवाचो सर्वंट आसा, तो देवाचो आसा. ज्या वेळार अशें कोण म्हणटात न्हू आमकांय बरें दिसता, तो देवाचो सेवक आसा, ते देवाचो मागण्यान आसा, वा तो मागण्यान भरलेलो आसा, वा तो मागण्यान तुमकां बरें दिसता वा दुसऱ्यांकूय बरें दिसता जाल्यार तें जिवीत तुमचे भितर कंटिन्यू आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक सदांच मतीन धरात. जितली जाणां वे टू हेवन ग्रुपाचेर आसात सदांच मतीन धरात. जर तुमी देवाची सेवकाई आसात जाल्यार तुमचे थंय दुसऱ्या मदेकात खुणा जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तुमी जर देवाचो सेवकाई आसात जाल्यार तुमचे उद्देशी मनशां बदलोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी सगळ्यान व्हडलें एक सिक्रेट म्हटल्यार तुमचें कॉलिंग कितें आसा, तुमचें आपोवणें कितें आसा तेचेर तुमी ध्यान दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तूं खंयच्या हेतून तूं खंयची सेवकाई करून देवाचें सामर्थ्य तुज्या देंवता तें तुवें चिंतूंक जाय. कित्याक जायते पावटी आमची कॉलिंग डिफरंट आसता आनी आमी कामां करता डिफरंट. प्रेज द लॉर्ड. जायते पावटी एका भुरग्याची सेवकाई आसता हिलिंगची, हात दवरून मागणें केल्यार ताका हिलिंग मेळत. पूण तो प्रिचींग करता जाल्यार ज्या वेळार तो प्रिचींग करता थंय देवाचें सामर्थ्य देंवना, पूण ज्या वेळार नुसतो हात दवरता थंय देवाचें सामर्थ्य देंवता. आमेन. हालेलुया. थोड्या जाणांची कॉलिंग आसा मोगाच्या बाबतीन वर्शीप. थोडीं जाणां वर्शीप करतात त्या वेळार देवाचें सामर्थ्य. तुमकां तुमचें कॉलिंग कशें सजमताळना तुमकां जाणा. तुमी केन्ना पयल्यार देवाचें कॉलिंग म्हटल्यार देवाचें आपोवणें तुमचें खंयचें आसा जाल्यार पळोवंक जाय जाल्यार
सदांच मतीन धरा. ज्या वेळार जर तू एक देवाचो सेवक आसा आनी तुका सजमोंक जाय, म्हाका देवान ह्या संवसारान कित्याक धाडला आनी म्हजे थंय देव कितें सेवकाई करूंक सोदता, तुमी ठरयनाकात. देव कितें सेवकाई करता तो तुमी ठरोव नाका. देवाक पवित्र आत्म्याक ठरोवनी तुमचे वरवीं कितें सेवकाई करूंक जाय ती. आमेन. जायतीं जाणां आमीच ठरयता, हांव ह्यो आसा, हांव ही सेवा करता. ना बाबा. सो म्हज्या लायफान थोड्यो मिस्टेकी जाल्यात त्यो तुमच्या लायफान जावंक नाका. तुमी एक देवाचे सेवक आसात. सो तुमचें कॉलिंग कितें आसा तें तुमी सजमोन घेवंक जाय. आतां तुमचें कॉलिंग कितें आसा हें सजमलें जाल्यार तुमकां फर्स्ट कितें जातलें. जस्ट एग्जांपल घे, तुमी प्रेयरान वाडटल्यात, त्यो अन्य भाशेन उलयतल्यात. खंयचेय प्रेयर आसतना अन्य भाशा ही इम्पॉर्टंट. तेच्या शिवाय तुजें प्रेयर पुरें जायना. अन्य भाशा बेसीक अन्य भाशा. सो तूं प्रेयर करताय. ज्या वेळार तूं प्रेयर करताय आनी तुका आतां सजमलें, हांव हें केले उपरांत म्हज्या कुडींतलें एनॉयंटींग भायर वयता आनी भायर गेल्या उपरांत ती उतरां थंय स्पर्श जाता आनी पवित्र आत्म्याचें सामर्थ्य परतून म्हाका मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. ही एक प्रोसिजर आसा. जस्ट एग्जांपल घेयात. आतां जस्ट हांव तुमच्या लागीं उलयतां. आतां म्हाका जाणा म्हजें कॉलिंग कितें आसा तें. बरें करून जाणा म्हाका कितें कॉलिंग आसा. सो हांव कितें करतलो, हांव अन्य भाशेन उलयतलो आनी ज्या वेळार तुमकां मेसेज सांगोचो, तुमकां वर्ड ऑफ गॉड सांगोचो आसा, त्या वेळार देवाचें फूल सामर्थ्य घेवन हांव बसतलो. ज्या वेळार उलयतलो त्या वेळार हांवूच आसचो ना, म्हजे भितर देवाचो आत्मा वतलो. सो म्हाका सजमता ज्या वेळार तुमची कूड तुमी सोडून घालतात, एका पिसा भाशेन सोडटात आनी जशी तूं पीस जाणां खंयच्याय भाशेन खंय उडटा, फूक मागल्यार खंय वा कॉटन पयलाय न्हू, खंय वाऱ्यान उडटा, त्या भाशेन तुमी तुमचें जिवीत सोडून घालात देवा मुखार. ज्या वेळार ते जिवीत सोडून घालतात न्हू, त्या वेळार इतली सामर्थ्यशालीन देव भरता, इतले तुमकां सामर्थ्यशालीन देव भरतलो. कित्याक देवाक जाय तुज्या वरवीं ती सेवकाई जाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण जर देवाक नाका आसा, तुज्या वरवीं ती सेवकाई जाल्ली नाका जाल्यार तूं कितलेय ते सेवकाईचेर कश्ट कर वा कितलेय त्या सेवकाईचेर तूं स्टडी कर, मोगाच्या भावांनो, ती सेवकाई तुज्या लायफान पुरी जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फाटल्या एका दिसा एक मेसेज वाचलेलो. सो एक सेवक आसलो आनी तो देवाचो सेवक एक बरो प्रॉफिट आसलो. प्रॉफिट म्हटल्यार तुमच्या लायफान फुडाराक कितें जातलें वा फ्युचराक कितें जातलें, सो प्रॉफिसी करता त्या भाशेन आनी तेचे गिफ्ट, तेचे कॉलिंग तें आसलें. सो ताची सेवकाई स्टार्ट जाली. पवित्र आत्म्याची फूल ब्लेसिंग येतालें. कोणूय जर भुरगो, कोणूय जर चेडूं तेचे सामकार येयलो तो प्रॉफिसी करतालो, तुज्या लायफान अशें आसलें, सो आतां कशें करूंक जाय. आनी ती प्रॉफिसी इतली स्ट्रॉंग आसली, तो डिटेल सांगतलो अशें कितें बा कितें. सो इतली प्रॉफिसी स्ट्रॉंग आसताली. हालेलुया. आनी थोडे दिसान तेणी जे आपलें नांव तेका मेवलेलें, जे जेजू क्रिस्तान तेका नांव दिलेलें, जो सेवकाई आसा म्हणून, जो प्रॉफिट आसा म्हणून, जो प्रॉफिसी, थोडे दीस बाबाय न्हू